शांतादुर्गा संस्थान ही आमची संस्था हांव शांतादुर्गा संस्थानाचो एक माजर. म्हाका आज खूब आनंद जालो की ह्या शांतादुर्गा देवस्थानान ह्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या स्टाफाक आनी जे पेशंटाक जे हांगा आसात एडमीट तांकां तांणी N95 मास्क, उदकाच्यो बाटल्यो, बिस्किट्स आनी हाय फ्लो नेजल मास्क हे सगळें दिल्ले आसा. आमकां गव्हर्मेंट हे सगळें सप्लाय करता पूण ते आमकां शॉर्टेज जाता पावना कारण पेशंट भरपूर आसता आनी आमचे पेशंट आनी आमचे स्टाफ हे भरपूर वावुरतात दीस आनी रात आनी आमचे स्टाफ तातूंत भितर खूब पॉझिटीव जातात कारण एकूच मास्क ते खूब दीस घालतात बिकॉज तितले आमचे अवेलेबल नासले कारण ते मास्क घालता म्हणटकर हे जर अशें मास्क आमकां मेळत तर वी कॅन गिव दॅम एज पर द प्रोटोकॉल. बाबा 4 ते 5 दीस तुमी एक मास्क N95 घालपाचो कुशीक दवरपाचो. तशें उदका बाटल्यो गरमेचे दीस उदक हें जायच पडटा परतून परतून पिवपाक. बिस्किट्यो बिकॉज तुमी खबर आसा बिकॉज ऑफ लॉकडावन सगळ्यो हॉटेलां बिटलां बंद आसता स्पेशली आफ्टर 1 o'clock कांयच मेळना स्पेशली सांजचे रातचे कितें खातलो जाल्यार तर ही बिस्किट्यो एटलिस्ट तांकां बऱ्या पडटलें तांकां एनर्जी मेळटली. हांव रियली थँकफूल वन्स अगेन टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स सगळे हांगा आसात आनी आज आमचे दिल्ली आसा. आय वील सी दॅट दीस वील रीच टू द डीडी आनी ताचो उपयोग भरपूर जातलो. हांव परत तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. आज आम्ही श्री शांतादुर्गा संस्थान कवळेतर्फे आमच्या पुण्याचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ताका एक आमच्या संस्थानातर्फे एक ल्हान मदत म्हणून आमी एक मास्कां, मिनरल वॉटर बॉटल्स आनी स्नॅक्स अशी दिल्ली आसा. आनी आमी हाज्या पयलीं पळोवन सुद्दां आमी जेन्ना पळय कोवीड-19 पयलेच फावट जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्नाय आमी CM रिलीफ फंडाक आमच्या संस्थानातर्फे मदत केल्ली. तशेंच मामलेदाराकूय आमी आमचे जे पळय ग्रोसरीज बी आसा तीय दिल्ली. सो आमचे संस्थानातर्फे आमी जे आमचे कडल्यान जे जावता तितले आमी योगदान करपाक फुडें सरिल्ले आसा. सो ही आमची एक धाकटीशी दोतोराक आमच्या संस्थानातर्फे आमी एक भेट दिल्ली आसा. ते करून की जे पेशंट्स आसा त्या पेशंट्सांक कशा पद्दतीन ही मास्कां युटिलायज जातली आनी तांकां जे पळय मिनरल वॉटर लागता किंवा स्नॅक्स लागता तेय आमी दिल्ले आसा. निश्चितच म्हाका खात्री आसा की दोतोर हे तुमगेले बरे तरेन स्विकार करतलो आनी अशेंच आमी मदत करपाक फुडें आसा. जेन्ना जेन्ना गरज लागतली तेन्ना संस्थानातर्फे आमी सदांच एकत्र येवन सगळे मदत करपाक फुडें आसा.